आज आमी नेवरा खाजनाचें जे इन्स्पेक्शन आसा लॉंग पेंडींग इन्स्पेक्शन जे आमी मामलेदारा कडेन मागलेलें आनी हो इश्यू जो आसा तो आमच्या ग्रामसभेन येयल्लो आनी आमी सगळ्यो ज्यो माणसांची कवडां कशी कितें आसा बांद कितें जाल्लें आसा हें ओवरऑल हांवें जो मामलेदार आसा तांकां लेटर केल्लें हेजे पयलीं आमी मिटींग घेतलेली सगळे आमचे कमिटी वांगडा अलॉंग विथ फार्मर्स हेंच्या वांगडा मिटींग घेतलेली आनी तेन्ना आमी डिसायड केल्लें की सायड इन्स्पेक्शन हें करतलें म्हणून आनी आयज मामलेदारान आमकां डेट दिली आनी त्या डेटी अनुसार आमी हांगा सगळे सायड इन्स्पेक्शनाक गेल्ले आसा। हांगा कितें जाल्लें आसा खुबशीं कवडां वयर सकयल मोडलेलीं आसा तुमी पळयता आसतली ही मानस जी आसा ती कंडिशन सारकी ना तेजी तशीच बाकीचे लोकेशन बाकीचे मानशे आसा तेवूय आमी सायड इन्स्पेक्शन करतले। थोडे बांद जे आसा इंटरनल बांद आसा हे इंटरनल बांदांची परिस्थिती वायट आसा आनी तेच पळोवपाक लागून मामलेदार येयला कित्याक पळयल्या नंतरूच कळटा एक्झॅक्टली कितें सिच्युएशन आसा ती आनी एकदां अशें जाता की उदक ओवरफ्लो जाता बोवां पडलेले आसा क्रॅकडावन जाल्ले आसा आनी त्या कारणाक लागून खुबशें उदक जें आसा तें हांगा आमच्या नेवरा खाजनान येता आनी तुमी पळयल्यार खूब फावटी नेवरा खाजनाचें जें उदक आसा हें उदक भरोन आमची कितलेशे जाणांची शेतकारांची शेतां पिड्ड्यार जाल्लीं आसा आनी तेंय तांकां सांगलां आमी कंपन्सेशनाकूय एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाचे थ्रू घातलें आनी खुबशे आमच्या शेतकारांक कंपन्सेशन येयल्लें आसा पूण खूब जाणांक अजून पर्यंत जे बेनिफिट्स मेळपाक जाय म्हटल्यार कितें जाता कंपन्सेशन एक गव्हर्मेंट रेटीनुसार मेळटा पण जे लॉस जाता ते खूब मायज जाता सो हें खंय ना खंय भरपाई जावपाक जाय सो तेंच्यांनी रिक्वेस्ट जी कमिटीकूय घातलेली की तेंची भरपाई जावची म्हणून बाकीची उरल्या ती सो ते कमिटीचें डिसिजन आसा पण आयज आमी मुद्दम येयल्या की एंटायर जे बांद जे आसा जावं आमची मानशां आसा ह्यो सायड इन्स्पेक्ट करून तेंचेर कितें आसा तो सोल्युशन हाडपाक टाइम टू टाइम कितें रिपेर जायना हे माणूस पण टाइम टू टाइम एवरी टाइम कितें आसा आमी तरी कमिटीक मामलेदाराक आमी सांगता आनी तांकां लेटराय बरयता की हेजेर जे रिपेरींग आसा ते टायमली घेवपाक जाय। आतां ही जी माणूस आसा ही मेजर रिपेर अशें तरी दिसता कित्याक सायडीच्यान दोनूय सायडीच्यान ताका कॉन्क्रीट जे आसा तें कॉन्क्रीट ब्रेकडावन जाला कॉन्क्रीट गेला आनी उदक आतां तुमी पळयता आसतना माणूस बोन आसून बसून उदक क्रॉस जाता सो अशें समज जालें जाल्यार जो इफेक्ट जाता हो फूल शेतांक जाता सो तेकाच लागून आयज हें सायड इन्स्पेक्शन केलां हेजे पयलींय आमी सायड इन्स्पेक्शन घेतलेली आनी तेन्ना खुबशी कवडां जी ब्रेकडावन जाल्ली जावं आनी कितें जाल्ली हें आमी रिपेर करून ती कमिटीचे थ्रू घेतलेली तेन्ना ही कमिटी ना तेन्ना दुसरी कमिटी आसली आतां ही नवीन कमिटी आसा आनी हेंकाय आमी डायरेक्शन दिल्लें हेज्या पयलू तलाटी थ्रू इन्स्पेक्शनां जाल्लीं आसा तेणेन येवन पळयल्लीं आसा खंय कितें रिपेर करपाक जाय आनी टायम टू टायम जेन्ना जेन्ना जाय पडटा तेन्ना मामलेदाराक सांगून तेंची रिपेर हें करपाक आमी सांगलेलें आसा आनी जी बिलां जावं कितें फायली पास करपाक जाय ती आमी सांगलेली आसा। आतां आमी हेज्या पयलू जी मिटींग घेतलेली ते मिटींगेक सगळे ठराव घेतलेलो की सगळी कवडां जी आसा ती बंद जावपाक जाय टायमली रिपेरींग जावपाक जाय आनी कमिटीचे थ्रू तेजेर एक्शन जावपाक जाय। तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर।